फर्स्ट ऑफ ऑल हांव विजय बाबाक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमी आमचो फिशरमॅन रेमेडियस आनी आसोलना सरपंच आमी हे सगळे मेळोन हे रिवर्साल पोल्युशन जाता आमी पळयलां जायते उलयताय. आमी आय डोंट वॉन्ट टू से दॅट कोण काम करना आनी पूण काम जालें ना हें सारकें लास्ट 4 years. आज कितें जाता आमी ट्युरिजमाचेर डिपेंड आहाय आनी मागीर आमगेली फिशींग विलेज जेन्ना आमी चिंतलें बाबा हें कांय जायना सो आमी स्वता म्हणटाले फातोर्डासून येता मागीर मडगांवसून येता खारेबांदसून येता. इट इज अ फॅक्ट. काल विजयान म्हाका सांगलें ही गेव मी एश्युरन्स आय विल कॉल द ऑफिसर्स हियर एंड वॉट एवर फातोर्डा पळय कितें जाता पोल्युशन दॅट ही इज टेकिंग एक्शन. एंड टुडे आय रियली अप्रिशिएट ही तें दाखोवन दिलें आनी सांगलां एश्युरन्स दिलां दॅट SPDA मार्केट विच इज अ फातोर्डा एरिया जे आमचे पेर सरांनी वयता थिंगा दॅट इज वन पोल्युटेड and other one who is polluting is the district hospital. He had spoken to both of them and given timeline. So this is what we want action. कित्याक आमी आयज एक सगळो लोक थिंगाचो फातोर्डासून येता खारेबांदसून म्हणटा आयज म्हाका थोडे तरी म्हाका कळ्ळें कितें जालें तें आनी आय थँक हिम फॉर दॅट एंड प्रॉड एक्शन. म्हाका दिसता आफ्टर दीस एश्युरन्स आय थिंक वन पार्ट ऑफ द पोल्युटिंग सेगमेंट विल स्टॉप. आता आमी ताचे मुखार या. आता आमचो नावेलींचो सरपंच आसलो तुजो पॉल तो म्हणटा नावेलीसून येता बट ती ओरिजिनेट जाता मालबाटांच्यासून आझाद नगरसून हे सगळ्यासून येता. सो ही तो दिगांबर मेळना फोनाचेर बट हांव कितें सांगता आय एम जस्ट टेलिंग दॅम हे सगळे जे नाल्ला येताय ते आमकां कांय ना इफेक्ट म्हणजे वी आर नॉट रिलेटेड बट ते सगळे सोडटाय पोल्युशन आनी ही पार्ट कोताय आमची फिशरमॅनांचे लायफ प्लस ट्युरिजम. So we are requesting the Margam municipality. I don't know what they are doing. If it is coming from Shirwade, from Shinketi, अरे हे सगळे तुमचे उदक येता घाण आनी 24/7 सोटा. आयज आमच्या केडशा गांवांत तरी कोणाक तरी एक पोल्युशन करता नोटीस काडले जाल्यार लोक भायर भियोन ते बंद करता. हांकां कसली भंय ना मरे. म्हणजे हे कोण हे घाटावेले येता हिंगा रावताय न्हांवताय सगळे सिवरेज सोटाय आवो गोवा मे आ जाओ कितें म्हणटाय ते भाशेन आनी इतले आमकां इतले इट इज कम टू द पॉयंट दॅट टुमॉरो वी डोंट नो इफ द ट्युरिजम वील स्टॉप ऑर नो. फिशरमॅन म्हणटा वचोनाय उदकान काड जाताय फोड येताय नुस्त्याक वायट पॅचीस पडटाय म्हणजे आमी कितले सोंसप. सो हांव सांगता आतां ताका उलयलां आमगेले थोडे सरपंचान हे तरी तुमी तरी बंद करनाय हे नाला तरी बंद करनाय. हांव तुका सांगता आम 2 ट्रक मात घेवन येताय आनी तुमगे सिटीनूच ते बंद करून उडयताय. तुमी सिटीन घे गार्बेज आको सिवरेज न्हंयत घालना काय. दीस इज माय क्लियर चार्ज. आय डोंट वॉन्ट टू बी से व्हेरी सर्कास्टीक बट वी आर पेन बिकॉज हे आतां मुखार सगळे छापता पेपराचेर रिवर्स and seas are not fit for swimming. Tourists amkoni jatai. So this is what we are expressing. So I thank Vijay and I ask Digabar Kamar also, please kindly cooperate because since it is coming from that area, you know, we should not take it lightly. And I thank all the department also for this. एक जागा म्हणटा अशें की डिक्सन हो एक निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी सरपंच ऑफ कापेदोसी विलेज तो म्हाका अप्रोच जाल्लो की हांगा जे रिवर साल पोल्यूट जाता हाजेर खूब तरेचे सरकारान हाजे पयलीं प्रयोग केल्ले आहा. ताका दिसतालें एक कॉज ऑफ पोल्युटींग द रिवर इज द सिटीज वीच आर डॉटींग द रिवर. म्हळ्यार कितें फातोर्डा आनी मडगांव इज कॉज फॉर पोल्युटींग द रिवर साल. आतां फातोर्डेचो आमदार म्हणून तूं हाजे खातीर कितें करता हो ताचो प्रश्न. आतां आमी तें आयडेंटिफाय केलां की फातोर्डा म्हणल्यार जे पयले एंड रिवर सालाचे हांगा आमी हो इशू सॉल्व करतले. हांगा 2 पोल्यूट करपी पोल्युटर आमकां मेळटात सरकारी पोल्युटर. एक म्हणटा ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी दुसरें म्हणटा ते SPDA मार्केट कॉम्प्लेक्स. आतां दोगांय कडेन हांव उलयल्लो आहा मेंबर सेक्रेटरी SPDA आनी MS सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो. दोगांकूय फाल्यां सिवरेज कॉर्पोरेशन सिवरेज डिपार्टमेंट म्युनिसिपालिटी आनी WRD मेळटले आनी तांणी जंय तांचे चुकता म्हळ्यार जंय ते डिस्चार्ज करतात हें आयडेंटिफाय जाल्लें आहा फोटोग्राफीक एविडन्स आहा तांणी थंय एक्शन घेवची पडटली. एक्शन जर तांणी घेतली ना जाल्यार आमी ह्या ऑफिसरांचेर एक्शन सरकारा कडच्यान डिमांड करतले. दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल मुवमेंट. दीस इज अ नॉन पार्टिजन मुवमेंट टू क्लीन द रिवर. आनी हाजे खातीर सरकारी ऑफिसरांनी आनीक लोकप्रतिनिधी
कोऑर्डिनेट करूंक जाय आनी प्रोएक्टीव आसपाची गरज आहा. हांगा नुस्तेकारांक इफेक्ट जाता, हांगा लोक जे नदयेचे कांठार आहा टुरिजमाक इफेक्ट जातलो आनी कितेंय जर हेल्थ हजार्ड जालो जे भशेन सांकवाळे जाला तें जर अशें जालें जाल्यार सावथ गोवान टुरिजमूय फेल जातलो वीच इज द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. सो आज आमी आमचे अशे भितर नियाळ घेतला फातोर्डा खातीर की 5% फातोर्डाचे रेजिडेंट्स आसूंक शकता हू हॅव नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड अवर नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन इज कमिशन्ड. सो 300 कोटीची पायपलायन जी हांवें काम सुरवात केलें हांव मंत्री आसतना ती लायन कंप्लीट जाल्ली आहा, ती कमिशन जाल्ली. 5% लोक अशे आसूंक शकता ज्यांनी अजून कनेक्शन घेवंक ना. हाजो अर्थ ते डिस्चार्ज करता म्हणना हांव, तांची सेप्टीक टँक आसत. सो वी विल सी दॅट दीस 5% विदिन द नेक्स्ट 15 days to 1 month will connect to the North Main Sewerage Trunk Pipeline. This my office, my party and my councillors will do. 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि SPDA मार्केट कॉम्प्लेक्स हे दोगांय कडेन हांव फॉलोअप करता. बीइंग इन फातोर्डा आय विल ट्राय टू डू दीस. मडगांवां खूब अशे नाले आहा विच आर डायरेक्टली डिस्चार्जींग आनी ताजे खातीर ताणें कितें तरी करचें पडटलें. नाजाल्यार BJPन जे नदयो निवळ करपाची मोहीम सुरवात केल्ली तो BJPचोच आमदार हांगा ते कोऑपरेशन दिना हें आज एक्सपोज जातलें. आनी हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां आनी BJPचे प्रदेशाध्यक्षा कडेन मागतां की तांच्या आमदारांक मातशें प्रोएक्टीव करा. कित्याक नदी जर साल्वार जातली आनी तांचे गांवांतल्यान जर ती पोल्यूट जाता जाल्यार उरिल्ले साश्टीचे पंचायतीचे लोकप्रतिनिधी सरपंच ते येवन आतां उलोवंक लागल्या की हो नालाच ब्लॉक करचो आनी ते गांवांत घाण खावंक म्हणटी. आमकां ती घाण आमचे नदयेन नाका म्हणून हें आज ते उलोवंक लागल्या. ही पाळी तांचे कडेन हाडूं नाका. हो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जावचो न्ही.